नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात आयोजीत केल्ल्या एका सुवाळ्यात आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव आनी चौधरी चरण सिंग, कृषी वैज्ञानीक एम.एस. स्वामीनाथन आनी बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांकां मरणोपरांत देशाचे सर्वोच्च सन्मान भारत रत्न सन्मानीत केले. राष्ट्रपती फाल्यां नवी दिल्लीत आदले उपप्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणीक भारत सन्मान पुरस्कार भेटयतले. आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव हांचो चलो प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंग हांचो नातू जयंत सिंग, जननायक कर्पूरी ठाकूर हांचो चलो रामनाथ ठाकूर जाल्यार डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन हांची चली नित्या राव हांणी हे पुरस्कार स्वीकारले. ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव हांचो चलो प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंग हांचो नातू जयंत सिंग तशेंच जननायक कर्पूरी ठाकूर हांचो चलो रामनाथ ठाकूर हांणी जाल्यार डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन हांची चली नित्या राव हांणी हे पुरस्कार भेटयल्या बद्दल खोशी प्रगटायली. उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया. मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं. परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं. ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है. चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया. आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं. नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है. उनकी पूरी जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले. तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे. तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में. विपक्षी गठबंधन एनआयडीआयची फाल्यां नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर लोकतंत्र बचाव रॅली जातली. ह्याच रॅलीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरेची शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड मुनेत्र कडगांव, नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा आनी हेर पक्षाचे फुडारी ह्या रॅलीत भाग घेतले. काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश हांणी ह्या रॅलीविशीं उलयतना सांगले की 28 पक्षाचे फुडारी ह्या रॅलीत वांटेकार जातले. वाडटी म्हारगाय, बेरोजगारी, अर्थीक असमानता अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर फुडारी उलयतले अशें जयराम रमेश हांणी मुखार सांगलें. व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है. कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली. मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना. व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है. दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है. कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं. इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांक लोकांनी न्हयकारिल्ले आसात. हे फुडारी आपल्या राज्यांत वतगत परस्पर फुडाऱ्याआड कागाळी करतात आनी हांची भौसाक माहिती आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम हांणी सांगलें. कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं. आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है. ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं. साफ साफ जाहिर है जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता सब जानती है. लेकिन जनता सब जानती है कौन 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, कौन पक्के मकान बनाकर दे रहा है. 4 करोड़ लोगों को अपने मकान दिए हैं, घर में गैस दी है. जनता की सरकार है, जनता के लिए चल रही है. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर आपलो अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस आसा. ह्या पयल्या पावंड्या खातीर 102 सुवातां खातीर मतदान 19 एप्रिलाक जातलें. ह्या पयल्या पावंड्यार तामिळनाडूंतल्या 39 सुवातां खातीर मतदान जातलें. खेरीज राजस्थानांतल्या 12, उत्तर प्रदेशांतल्या 8, मध्य प्रदेश 6 तशेंच आसाम, उत्तराखंड आनी महाराष्ट्रांतल्या दरेकी 5, बिहारांतल्या 4, अस्तंत बंगालांतल्या 3, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालयांतल्या दरेकी 2 सुवातां खातीर मतदान जातलें. बिहारांतल्या 4 जाग्यां
खातीर सगळ्यांत चड 70 उमेदवार रिंगणांत आसात. अखेरीज सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज अर्ज फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस आसा. दोनूय सुवातां खातीर 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवी मुंबय हांणी आयज बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळाक मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन गाडी भेटयली. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचे चेअरमन आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर भानुप्रकाश श्रीवास्तव हांच्या हस्तुकी ही गाडी भेटयली. हे गाडयेंत एनालॉग मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, डिजिटल ECG, एंट्रोलॉजी एनालायसीस, बायोकेमिस्ट्री एनालायसीस, डिजिटल मायक्रोस्कोप आनी गायो सर्जरी करपाची सुविधा ह्या गाडयेंत आसा. ही गाडी दरेका गांवांत भोंवतली आनी कांकराचें दुयेंस आशिल्ल्या दुयेंतीचो सोद घेतली अशें सुत्रांनी सांगलें. दिवचले शिगमोत्सव परेडीचें आयोजन शुक्रारा जालें. ह्या परेडीक थळावे आमदार चंद्रकांत शेटये, नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय, उपजिल्लोधिकारी रमेश गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या परेडींत 20 चित्ररथ आनी 24 रोमटा मेळांनी वांटो घेतिल्लो. नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांणी ह्या वेळार शिगमोत्सव परेडी विशीं अदीक म्हायती दिली. आज तुमकां खबर आसतलें की आज ऑलरेडी आमचे कडेन इलेक्शन लागलेलें आसा लोकसभेचें. तर ताचे खातीर ही जी आमी समिती आसा ते सगळे हे फॉर्म तेज्या प्रमाणे केल्ली आसा. आनी तशेंच सगळ्यांक हांव एक आव्हान इलेक्शनाच्या वतीनूय करता की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 7 मेक गोंयान लोकसभेचें इलेक्शन आसा. तर सगळ्यांनी व्हड प्रमाणान भायर सरून मतदान करचें. तशेंच इलेक्शन कमिशनाचे ह्या फावट नवीन जी फॅसिलिटी आसा 85+ वोटरां खातीर आनी जे फिजिकली डिसेबल्ड लोक आसा तांचे खातीर, तर तांकां घरा वचून तांचे मतदान घेतलें वतलें. सो ताच्या खातीर नियरेस्ट BLOक तांणी कॉन्टॅक्ट करचें अशें हांव आव्हान करतां. भारतीय नाविक दळान सागरी सुरक्षे प्रती कटिबद्धता व्यक्त करून अरबी समुद्रात संकश्टांत सांपडिल्ल्या एका बोटीची मजत करपाक धाव घेतली. अलेकमान 786 ही इराणाची नुस्तेमारी बोट जहाजाच्या तावडीत सांपडल्या अशी माहिती मेळटकच नाविक दळान हालचाली सुरू केल्यो आनी दर्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांबाळपी 2 बोटी ताबडतोब रवाना केल्यो. 9 सशस्त्र चांचांनी त्या बोटीचें अपहरण केलां अशी बातमी आशिल्ली. त्या बोटीची ताची आनी ताचेर काम करपी 23 पाकिस्तानी नाविकांची नाविक दळान सुटका केली. दिल्लीचे येरादारी मंत्री आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी कैलाश गेहलोत आयज ईडीच्या कार्यालयांत पावले. तांकां सोरो घोटाळो संदर्भात आनी मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणात ईडीन चवकशी करपा खातीर आपयला. कैलाश गेहलोत हांकां धाडिल्ल्या ईडीच्या समन्सा विशीं उलयतना आपाचे फुडारी आतिशी हिणें सांगलें की आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक अटक करपाचें सत्र ईडीन चालू केलां. ते अरविंद केजरीवाल हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराक सोंपोवपाचो यत्न आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज लखनौ सुपर जायंट्स हांचो खेळ पंजाब किंग्स वांगडा सांजेच्या 7:30 वरांचेर लखनौच्या अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियमाचेर जातलो. काल जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचेर 6 विकेटींनी जैत मेळयले. हो खेळ बेंगळूरच्या एन चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर जाल्लो. कोलकाता नायट रायडर्स हांणी ह्या सिजनांतले 2 मॅची जिखल्यात जाल्यार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू खेळिल्ल्या 3 मॅची पैकी 1 मॅच जिखल्या. मियामी उक्त्या टेनिस सर्तींत दादल्यांच्या दोट्टी गटांत भारताचो रोहन बोपण्णा आनी तांचो वांगडी ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एबडन हांणी सर्तीच्या निमाण्या फेरयेंत प्रवेश केला. निमाण्या फेरयेंत तांचो खेळ क्रोएशियाच्या इव्हाना टोडीन आनी अमेरिकेच्या ऑस्टीन क्रॉजिसेक ह्या जोडये वांगडा आयज रातीं 10 वरांचेर जातलो. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.